आज दावट जाला मनशाचो एका तराचो दावट जावचें मेळिल्ल्या कडेन जावचें मेळिल्लें कितें जाता तें घर अजाप जाता हांगा गेलें अजाप जाता जायते फुडें हांवें सांगिल्लें आसा तुज्या काळजांत आसलें काळबण काडिनासतना तुज्या काळजांत असले जेवसाची विदोळी तुवें उमटून काडिनासतना तुज्या काळजांत असलें तें जिवितांत असलें पातक तुवें रडनासतना तें पातक नितळ जायनासतना अजापां जावंक जायना अजापां जावंक जायना पातक धुवन काडचें हे पातक बगसूंचें एकच एक हक्क आसा जेजूक मात्र जेजूक केन्ना की ना खंयचोय तो प्रिचार जावं दी कोणूय तो बलिश्ट जावं दी कोणूय तो कितेंय करून दी पातक धुवन काडचें एक साध्यता ताका दिवना असले हक्क ह्या असले सकत फकत जेजूक मात आसा आनी आज जेजूक सोडून दुसऱ्यांक कोणाकय आमकां पातक बगसूंचो अधिकार दिवना पूण कुंभसारीद्वारे ह्या साकाक ताच्या सासिद्ध प्रमाणे ताका पातकां बगसूंची जेजूच्या नांवान पातकां बगसूंची आनी थंय जेजूच तुमची पातकां बगसयता आनी याद करून आमी जें कितें चिंताव इन्स्टंट हिलींग ऑर आमकां त्याच घडये जायचें हें जायचें तें जायचें म्हूण आमी पळयता एका विद्या यूज करून उपयोग करून आमी तें करता पूण तातूंत जावन आमकां जावचो लाभ ना सर्तीक लाभ आमकां दिसना Praise the Lord, hallelujah. अर्गाणी होगलाप तुका सुम्यान जेजू आयच्या सकाळच्या वेळा आमी तुजे सांगाता एक जावन आसाव आमी तुजे भुरगीं तुवें आमकां विंचलाय आनी नेमलाय ह्या खातीर सोम्याच्या वर्त्या नांवान सोम्याच्या आदारान तुमकां सर्वांगी बोवा पुरबायचो स्वागत मागता म्हज्या भावान आनी भयणीन मोगाळ भुरग्यानो आनी आयच्या दिसा आमी ह्या शिकवण्यांत एक जावन जियेत आसतना हर एक लागीं एक स्वप्न आसा हर एकले म्हणटात म्हाका तीं स्वप्नां पडटात थोड्यांक बरीं स्वप्नां पडटात खंय थोड्यांक भियेचीं स्वप्नां पडटात खंय थोड्यांक वायटाचीं स्वप्नां पडटात खंय थोड्यांक म्हणजे ह्या स्वप्नाचो अर्थ कितें हें स्वप्न कित्याक म्हाका पडटा स्वप्न कित्याक पडटा म्हणून आमी विचारूंक जावचें ना कित्याक स्वप्न हर एकल्याक आसा स्वप्नां देखचीं स्वप्नां पडचीं ह्या स्वप्नांत नानंत तरेचे एक विजन्स पळोवचे तें कॉमन जावन आसा तर स्वप्न म्हणटा आसतना तें स्वप्न आमच्या जिविताच्या वाटेक एक दिशा म्हणून आमी घेवंक जायना तें स्वप्न पडचें पूण आमी स्वप्नां रचचीं आमी स्वप्नां देखचीं आमच्या जिवनाक एक दिशा म्हणून आमी सारकी करून घेवयात आनी अशें आसतना आमचें जिवन एक वर्तें स्वप्न म्हणून आमी घेवंक जाय कित्याक स्वप्नांत आमकां पवित्र आत्म्याची सकत दरबस्त मापान वळोन येवची आनी त्या प्रमाणे पवित्र आत्मो एक स्वप्न जावन आमचें जिवन मुखार सून व्हरचें आमकां लागती जाता कित्याक पवित्र आत्म्याच्या वर्त्या स्वप्नांत आमच्या जिवनाचो उद्देश जारी करूंक जाता ह्या देखून 11 दिसांनी उगडपण ग्रंथांत तुमी पळयलें जाल्यार 11 दिसांनी पवित्र आत्मो हर एकल्या थंय बरो वमतोच्या मापान देव दितालो तो बरो वमतोच्या मापाचो पवित्र आत्मो असोय तो दितालो की हर एकल्याक नानंत तरेचे वर्ती देण्याद्वारे नानंत तरेच्या विजनाद्वारे आनी नानंत तरेच्या प्रावादपणाद्वारे जायतें बरेंपण हाडूंक देवान नेमलां तें शाबीत करूंक ह्या आमच्या जिवनांत जियोंक आमकां आदार दितालो तोच पवित्र आत्मो तर पवित्र आत्म्याद्वारे आमचें स्वप्न जारी करूंक तोच पवित्र आत्मो आमच्या सांगाता रावतालो आमकां बलिश्ट करतालो बळवंत करतालो म्हूण आमी सांगता तर म्हज्या भावान आनी भयणीनो होच पवित्र आत्मो आमच्या सांगाता आसतना तें स्वप्न आमकां तो दिता आनी त्या पवित्र आत्म्याद्वारे पवित्र आत्म्याचें स्वप्न आमी संपूर्ण तरान जियोंक आमकां आदार दिता कशें तो आदार दिता की म्हळ्यार जेजून म्हणलें तसा म्हजो मजतदार हांव गेलो जाल्यार म्हजो मजतदार तुमचे थंय येतालो
सत कितें म्हूण तो उगडापें करतालो. आज कित्याक असले विदोळी म्हळ्यार जायत्या जाणांक सत कळीत ना. आमी आमच्या जिवनांत पळयल्ल्या प्रमाणे सत कळीत आसलो मनीस, पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन बरयल्लो मनीस चंचल जायना, दंडळना. कितेंय जालें म्हूण तो उद्वेगान बरना. ताच्या बदलाक ताच्या थंय पवित्र आत्म्याची सगत धरबास्तमापान आसा. कालच हांवें वेता आसतना एकल्यान सवाल केलें, फादर जेजूस आसतना, जेजूस चलोन वेता आसतना जेजूसो आत्म्याद्वारे हेरांक जायतें बरेंपण जाताना कोणी उसांबळ जायनातली. जेवणसार उसांबळ जातालें म्हणा लागली. जेवणसार उसांबळ जाता, हेरांक कोणी उसांबळ जायनासली. जेजू तांकां सायलंटली तांकां गूण करतालो, तांच्या बावडटा ते कित. त्या देखून बायबलांत आमकां परत परत वाचूंक मेळटा, जेजून अजापां करता आसतना, एक अजाप जाता आसतना जायतो लोक थंय आसलो, हेरी गूण जाले, सबार जाण गूण जाले आनी जेजूक सबार जाण सत्मानूंक लागले. कित्याक ते कार्य भोव सलीसायन बऱ्या तरान भोव शांत रितीर जाल्लें जावन आसा. उसांबळ जाल्ले क्षण ताका आमी पवित्र आत्मा म्हूण सांगना. कित्याक पवित्र आत्मा उसांबळ जावचो न्हय. आमी पळयता नानंद पोरन्यासुल्याच्या थोड्या ग्रंथांनी आमी पळयलें जाल्यार व्हडलो गडगड आयलो तातूंत देव नातलो, व्हडलें वारें आयलें तातूंत देव नातलो. देव उलोवना ताचे कडेन, प्रवादी कडेन, आनी उपरांत शांत वातावरण आयलें आनी तातूंत देवाचो व्हरतो मधूर थाळो ताका आयकलो. आनी हें आमी समजून घेतलें जाल्यार आज एका तराचे आवराबरी आमी मुखार वचोन आसा. आवर येतना सगळें आरोन व्हरता. कांयच आसा की नांगे म्हळ्यार मेळ्ळें गिळें कितें आसा तें सगळें आरोन व्हरता. तशेंच आज दावट जाला मनशाचो. एका तराचो दावट जावचें, मेळिल्ल्या कडेन जावचें, मेळिल्लें कितें जाता तें खरें अजाप जाता, हांगा गेलें अजाप जाता. जायते फुडें हांवें सांगिल्लें आसा, तुज्या काळजांत आसलें काळबण काडिनासतना, तुज्या काळजांत असले जेवसाची विदोळी तुवें उमटून काडिनासतना, तुज्या काळजांत असलें तें जिवितांत असलें पातक तुवें रडनासतना, तें पातक नितळ जायनासतना अजापां जावंक जायना. अजापां जावंक जायना. पातक धुवन काडचें, हे पातक बगसूचें. एकच एक हक्क आसा जेजूक मात्र. जेजूक केन्ना की ना, खंयचोय तो प्रिचार जावं दी, कोणीय तो बलिश्ट जावं दी, कोणीय तो कितेंय करून दी, पातक धुवन काडचें एक साध्यता ताका दिवना. असले हक्क ह्या असले सकत फकत जेजूक मात आसा. त्या देखून म्हणाले हो कोण देव मात्र पातक धुवन काडूंक शकता, हो कोण पातक बगसूचो म्हूण फारिझे जेजूक केणटात आनी तांकां तें समजोंक ना. देवाचो पूत तो, ताचे थंय तें दैवीकपण आसा, तोच देव म्हूण तांकां समजनातल्या देखून ते सवाल करतात. आनी आज जेजूक सोडून दुसऱ्यांक कोणाकय आमकां पातक बगसूचो अधिकार दिवना. पूण कुंभसारीद्वारे ह्या साकाक ताच्या सासित्व प्रमाणे ताका पातकां बगसूची, जेजूच्या नांवान पातकां बगसूची आनी थंय जेजूच तुमची पातकां बगसयता. आनी ह्या देखून आमी जें कितें चिंताव इन्स्टंट हिलींग और आमकां त्याच घडये जायजें, हें जायजें, तें जायजें म्हूण आमी पळयता. एका विद्या यूज करून, उपयोग करून आमी तें करता. पूण तातूंत जावन आमकां जावचो लाभ ना, सर्तीक लाभ आमकां दिसना. गूण जावन दी आमचें कांय हरकत ना, बोरीं जावन दी आमचें कांय हरकत ना. जायतें बरेंपण लाभोन दी, बारी बरें. हांव केदाळ म्हणचें आसा, एका दोळ्या देवान तसले पदवी म्हाका दिल्ली जाल्यार गूण करची, ह्या जेवणसा चडोवची, संपूर्ण तरान मेळ्ळ्यांक म्हज्याच सक्तीन गूण करूंक जाता जाल्यार हांव धांवन असो मेळिल्ल्यांक आपडून तांकां गूण करता. कित्याक तसलें मन आसा म्हाका. लोकान कश्टतना, लोकान वळवळटा आसतना, पिडेंत रडटा आसतना तशें तांकां गूण करीत आनी गूण जायचे म्हळ्यार एक व्हडलें मन आसा. पूण हांव देव न्ही, म्हाका देवान तसली पदवी दिल्यार ताच्या नांवान मात्र हांवें करियेत. कोणेंय करता आसतना जेजूच्या नांवान मात करियेत. जेजून खुशी वली जाल्यार मात करियेत. त्या देखून पवित्र आत्म्याची सकत कित्याक दिल्या गे म्हळ्यार पवित्र आत्म्या मारिपात आमी संपूर्ण तरान जियोंक,
संपूर्ण तरान जिवंक म्हळ्यार कितें संपूर्ण तरान धाटो मोठो पुश्टी जाल्ल्या क्षण संपूर्ण तरान म्हणनान संपूर्ण तरान म्हळ्यार तुज्या काळजा मनांत एक जावंक तुजे काळजा मनां नितळ जावंक जेजू सांगता तुजो आनी ताचो संबंध मुखामुखी जावच्याक केन्ना जेजून तो बॅप्टिजम घेतलो पवित्रान घेतलो त्या वेळार लुकाच्या वांजलान आनी माथ्याच्या वांजलान आमी आयकलें जाल्यार कितें म्हणटा तसो बाप हो म्हजो पूत म्हज्या मोगाचो हाका हांव चड मानवालां पळया केन्ना तो नितळ ताचें थंय फातक नातलें जाल्यार पवित्र आत्म्याचे सक्तेन खुरपेन तो बरलो पवित्र आत्म्याच्या खुरपेन सक्तेन बरो न्हू त्या वेळार ताका ताच्या बापान म्हणलें तें उतरां लुकाच्या वांजलान बोवा परबायतरान सांगता तूं म्हजो पूत तो म्हज्या मोगाचो तूं म्हाका चड मानवलाय हो आसलो कारण तूं म्हणलें एक बगप हाडलें आनी त्या द्वारे जेजू स्वामी देवाचो वर्तो पूत आनी ताची आयडेंटिटी त्या दीस दरबस्त मापान जेजूक मात न्ही अर्येक लागीं कळीत जाल्ली जावन आसा सिसांक ती कळीत जाल्ली जावन आसा उपरांत जेवसार जेजूक नाटता आसतना माथ्याचो अंजल 4 अध्याय आनी तो आमी पळयला जेवसार ताका नाटता आसतना जेवसाराक तूं देवाचो पूत वय जाल्यार म्हाका हांगा पातोर आसले उंडे कर म्हणटा आसतना जेजू म्हणा लागलो उंड्यान मात्र न्हय देवाच्या तोंडांतल्यान येवच्या हर एका उतरांतल्यान मनीस येता म्हणटा आसतना जेवसाराक खळीत जालें हाची आयडेंटिटी कसली आनी हो कोण आनी हाणें करचें कितें आनी त्या द्वारे ताणें आपुरबायतारान सोम्याची वळख धरली आनी ताका कळीत जालें आनी मुखार ह्या मनशा कडेन हांवें झुजोन कांयच फायदो ना तो तितल्यार चलवल्लो चलवण ही जेवसाराची अशें पवित्र आत्म्याचें सोपण म्हळ्यार आमी संपूर्ण तरान देवा सांगात एक जावन देवाच्या वर्त्या कार्यांनी मेतेर जावचें आनी आमी जें कितें कॉपरेट करता या ताच्या सांगाता सहकार दिता तें आमी देवाच्या योजन आमकां दिल्लें संपूर्ण करूंक आमी मुखारसून वयचें त्या देखून आमी म्हणटा पवित्र आत्म्याचें सपन आमकां कितें आमकां तें कशें आसा म्हणून समजून घेवचें आमी हेरांनी कोणेंय तें आमकां दिवंक जायना जावंक परत थोडे बडी स्पिरिच्युअल डिरेक्शनांत आमकां तें रुजू जाता आनी उगडापण जाता तें बरें आनी स्पिरिच्युअल डिरेक्शनांत तें पवित्र आत्म्याचें सपन आमच्या जिवनाक कसलो उद्देश आसा आनी ताचें विशेश योजन कितें आसा तें सगळें उक्तें करून दवरता ताका आमी म्हणचें द ड्रीम ऑफ द होली स्पिरीट आनी पवित्र आत्म्याचें सपन व्हडलें जावन आसा ड्रीम बीग ताचें ल्हान सपन न्ही अर्जेक लागीं ताचें सपन व्हडलें जावन आसा हें सपन आमी समजोन घेवन त्या प्रमाणे मुखारसून गेलें जाल्यार आमचें जिवन नंदन करूंक आमकां जाता ही एक एग्जाम्पल तुमच्या मुखार दवरता उदाहरण तुमच्या मुखार दवरता अवॉयड क्रिटिसिजम म्हळ्यार आमी हेरांची कुलपां करचीं आमी हेरांचे नाका जाल्यार मान अवमान करचें हें आमी अवॉयड केलें जाल्यार आमकां खंयचोय मनीस जावं दी कितेंय तो सांगूं दी आमकां कांय फरक जायना आज सकाळीं मिसा जावन येता आसतना म्हज्या मतीक आयलें कोणी कितेंय सांगूं दी कोणी कितेंय तुज्या विशयांत नाका जाल्लें अपराध मानून दी तुका कित्याक त्या विशयांत तुवें खंत करची चिंता करची स्वामी म्हणटा न्ही स्वामी म्हणटा फाल्यांचे चिंतून खंत करिनाकात ह्या आदलें चिंतून मतीन दवरन रडा नाकात आयचें जिवन जियेया असो अर्थ इतलोच काल कोणें कितें तुका सांगलें आनी फाल्यां कोण कितें तुका करतालीं ताचे विशयान तूं चिंता करिनाका अवॉयड क्रिटिसिजम म्हळ्यार तुवें हेरांक कुलपां करची रावय हेरांक क्रिटिसायज करची रावय आनी हेरांनी तुका करता आसतना डिस्टर्ब जायनाका तूं तुजे शांत स्वभाव मुखारसून व्हर कित्याक जेजूक फरिसेवांनी आनी शास्त्रींनी आनी साधू सेवांनी कितें कितें म्हळें तो जेवतालो खातालो पियेतालो म्हणटा आसतना ते म्हणा लागलो इज अ ग्लटन म्हणा लागले ताका जेवसार लागला म्हणा लागले वो देवाच्या सक्तेन जेवसाच्या सक्तेन काम करता म्हणा लागले मात्र न्ही वो एक सुतारीचो पूतो हाचे तावन वाट गूड कॅन कम फ्रॉम नाझरेथ निकोदेमस विचारल्या पर्यंत हे मनीस उरले
ताचे जावन कितें बरें येवंक जाता तो कोण म्हूण आमकां नेणा गे तो त्या जोजफ असो पूत न्ही गे असो भाव न्ही गे असो पूत न्ही गे म्हणून ताका कितलें बरो कळपाक गेल्यार जेजू मात्र स्वभाव ताणें चंचल करूं ना कित्याक म्हळ्यार ताचे थंय ती दैवी गटाय बापाची सकत दरबस्त मापान आसली कोणी कितेंय सांगून ही ताका तें कांय चिंता नासली ताचे विशयान तो फिकीर करिनासलो त्या देखून जेजू मुखार गेलो थंय रावल्ले कडेन तो रावना तो मुखार गेलो मुखार वता आसतना जायतीं अजापां ताणें केलीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तो स्टॅग्नंट जावना स्टॅग्नंट वॉटर न्ही आमचो जेजू इज अ फ्लोईंग वॉटर फ्लोईंग सकत फ्लोईंग मिरेकल्स फ्रॉम हीज मायट ताच्या त्या जिवनांत अशें अजापां वळोन वयच्या परेन जालीं कित्याक वेता कितले जाण गूण जाले बायबल थोडे जाण जे उल्लेख मात करतात तसलीं कितलीं कितलीं अजापां असर्यां जाल्लीं जावंक बरो आनी ताका म्हणटात पवित्र आत्म्याचें सोपण आमचे थंय जारी जाता आसतना सम्याची सक्तेंत आमी काम करता आसतना ताचीच सकत आमचे थंय आमी जियोंक शकतले आनी तसली सकत जिये तर पातका विणे पातक सांडोवन पातका जावन मेकळे जावन पातका जावन नितळ जावन आमी जियेल्या जाल्यार मात्र तें साध्य जाता ताच्या बदलाक आमची पातकां काडोवची आनी ते हांगा वचोन रावचें आनी तसल्या जाग्यांनी वचोन आमी गूण जाल्या आमकां तें जालां हें जालां जेजून सयत पातकां तुजी बगसलीं मागीर तो गूण जालो पातकां बगसिल्ले क्षण गूण जावची सकत आसा पातकां भितर दोन गूण जावंक कोणाकी जायना तात्कालीक तुज्या मायंडान तुवें चिंतलां जावंक बरो हांव पडलो हांव उठलो म्हाका गूण जालें म्हजी पाट दूख गेली म्हजें पेंकट दूख गेलें म्हजी तकली दूख गेली पातक पयलें रडोन पातकां जावन मेकळे जावन नितळ निर्मळ जावच्या खातीर सक्रामेंत घेता आसतना कुमसारीचो सक्रामेंत पयलें आमी सजेस्ट करता जावंक बरो बॅप्टिजम दिता आसतना आवय बापायनी कुमसार जावंक आसा भुरग्याक कांय कळना आनी ख्रिस्त प्रसाद जसो सक्रामेंत दिता आसतना पयल्या फावटी आवय बापायन परत कुमसार जावंक आसा इगज माता तें नमी हरलां आवय बापाय फालो करतात की ना कितें दुसरें गजाल थोडीं जाणां खाजरा वेळार सयत एस्केप जावचे आसात कित्याक पळय इतलो तेंप तुजें कुमसार जावना ना ते दाडो कुमसार जावना तें आमचें कार्य तें आमचें काम आमी वचोन कुमसार जावन त्या बरी देवाच्या वर्त्या जिवितांत वांटेली जावं त्या खातीर मोगाच्या भावनांनी भिणून आमी देवा लागीं एक जावन जियेत आसतना खंयचोय सक्रामेंत घेवच्या पयलें आमी बऱ्या तरान नितळ निर्मळ जावंक आसा कित्याक देवाची कृपा आमच्या दरबस्त मापान वतून ती दरबस्त मापान कार्य रुपी जावच्याक आमी देवा थंय एक जावन जियेत हांव पूण आज आमी पळयलें जाल्यार आमच्या जिवनांत कितें घडटा जायते जाणां आमकां फकत मॅजीक जावंक बरो थोड्या तेंपाक तें चलता आमी ह्या आमच्या तिगत मते पळयलें जाल्यार थोड्यांचो एक काळ आसलो त्या काळा प्रमाणे चलता पूण ताचे फाटल्यान धांवून वचून आमी आमचें जिवन पिड्यार करूंक जायना आयली एकली स्त्री तिका हांवें सांगलें बाय तूं हांगा कित्याक थंय कित्याक मेळ्ळें मेळ्ळ्यार कित्याक एक जाग्यार तुका बरें स्थिरात सुदारण रावंक जायना गे म्हणटा आसतना ना फादर काल हिंग जाता हांवें म्हळें तुका कळीत ना तुज्या जिवनांत कितें जाता म्हणून अशें तूं तुज्या भुरग्यांक व्हरून मेळ्ळ्या कडेन धांवून वचोन मेळ्ळें कडेन पडल्यार फाल्यां सकाळीं तें व्हिडियोन वता आसतना तसो मार तूं कितलो काताय तुका कळीत आसा गे म्हण विचारलें ह्या वडिल्ल्या चेडवा भुरग्यांक जावं चेरक्या भुरग्यांक जावं कोणाकय जावन ह्या वडिलांक जावं दी तांकां आमी व्हिडियो करना आमी तो व्हिडियो घालना आनी तो व्हिडियो पळयली फाल्यां सकाळीं कांय चड उणें करता आसता म्हणटालीं तुका त्या दीस नातिल्लें गे कित्याक म्हळ्यार म्हजे कडेन आयली एक केस आसा ताका दोग भुरगीं आसून त्या एका भुरग्याक खाजर जाला आनी एक भुरगो खाजराक तयार आसा आज त्या स्त्रियेची तकलेंत मानसीक असमतोलन जाल्ल्या देखून थोडे प्रॉब्लेम आसा तिका त्या देखून ती येणे देणें धांवून आसा तिका थोडे फावटी हॉस्पिटलाक दाखल केल्लें आसा आनी अशें आसता हें कळीत जाल्लीं तेच्या घरचे शेजारीची ताचे दादल्याक सांगूंक सोर जाल्यार तो ताका तें पयलें जावन आसलें तर हांवें विचारलें काजर जावन तुज्या दुवेक 30, 20 आनी 25 ह्या 5 वर्सां 25 वर्सां जावच्या म्हणसर तें नातिल्लें गे पळया त्या देखून आमी चिंतिना थोडे फावटी आमी एक शो करूंक येता
मागीर उपरांत ते जायते मारेकार लागता मारक लागता आमकां आज कळीत जायना आवय बापाय न्हू आमच्या भुरग्यांक बऱ्या तरान आमी पवित्रपणान सांबाळलें तर देवाचपणान तांकां दिलें तर देवाचपणान मुखार वचोंक तांकां उत्तेजन दिवन सदांच कळमीत नासतना मागण्याचें बळ देवाच्या उतराची सकत आमी साकोवंक शिकयली तर ती घोटसाण तांच्या थंय आसा तर खोडू अनुभव तांच्या थंय जावचो ना देव तांकां सांबाळटलो आनी केन्ना आमी तें करूंक वचना हांव तांकां जाय जाल्यार बरें सोण जोडटा ताच्या बदलाक अशें तांकां काडून वचचें थंय काडून वचचें भल्या जगांनी तुका कळीत जायना तूं वेळ उतरले उपरांत कांयच फायदो ना त्या देखून खंयच्याय कारणा लागून आमी मनीस कश्टांत वय जावंक बरो थोडे जाणां पडल्यान जावंक बरो थोडे जाणांक कश्ट आसा जावंक बरो थोड्या जाणांक कितें चडवण जावन तशें जालां थोड्या जाणांची एक सायकोलॉजी आसा एक मनीस हांगा आयला म्हणल्यार ताणें कितें सांगलें 2-3 मिनटांनी पडोवन जालें थंय उडलें दॅट्स अ सायकोलॉजी ही सायकोलॉजी काडून आमी आज वचोन पडोन थंय करन हें करन जायते जाणांनी फाटल्या दिसांनी तें सांगलें हांवें आयकल्लें आसा कित्याक फादर अशें कितलीं जाणां पळयतात वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो समाज आमी चिंतल्यार बरी ना समाज आज अशें जाताना ओके ताळयो पेट्टा फाल्यां सकाळीं तेच बोटां दाखोवन म्हणटा हेच मनीस थंय आसलो न्ही हें थंय आसलें न्ही हाका जेवसार लागला हाका मेल्लें लागलां मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी आमच्या जिवनांत पवित्र आत्म्याची सगत वर्त्या मापान दवरूंक जाय पवित्र आत्म्याचें सपन आमी जारी करूंक जाय आनी पवित्र आत्म्याच्या सपनांत आमी वेता आसतना पवित्र आत्मो आमच्या दरी जायतें बरेंपण करूंक शकतलो त्या देखून आमी म्हणटा तुका बळवंत जावंक जाय तुका शांत समाधान सो जावंक जाय वच आनी तुजो पवित्र ग्रंथ आसा पवित्र बायबल आसा एका दिसाक 15 मिनटां वाच ताची रोसाक ताची घटसाण समजून घे आनी तो बायबल तुजो व्हरतो आदार जातलो तुजो बळवंत हातेर जातलो आनी त्या प्रमाणे तुजें जिवन बरें जातलें तुका बऱ्या तरान सुटसुटीत जावंक जाय थोडे वेळार उठ टायमार उठ थोडे एक्सरसायज कर मागण्याद्वारे एक जा तुज्या जिवनांत सुटसुटाय हाड कोणा वयरी राग दवर नाका कोणा वयरी हगें दवर नाका दिसपान कांय मांडी नाका तुजें मायंड फ्री आसूं दी तुज्या मायंडांत हर एक घडये तुज्या मोतींत बरेंपण निशेवं दी बरें उतर बरें चिंतपा आनी बरेंपण हेरांक आशेवचें तुज्या जिवनांत सदांच आसूं दी आनी हें आसतना खंडीत जावन आमी बरें जावंक जाता सिरकाचो ग्रंथ 51 अध्याय 30वी ओळ आमकां कितें सांगता आयकया नेमलेल्या काळा आदी तुमचें काम करा आनी नेमलेल्या काळार देव तुमकां तुमचें इनाम दितालो त्या देखून लीव एवरी डे अलायव फुल्ली ह्युमन एंड फुल्ली अलायव म्हणटा जॉन पॉवेल तेज्या बुकान तो म्हणटा फुल्ली अलायव एंड फुल्ली ह्युमन त्या देखून आमी संपूर्ण तरान जिवोवचें म्हळ्यार मनीस मनशापण जियेता जनवारपण न्ही अणवेपण न्ही खोटेपण न्ही हगेपण न्ही मनीस मनशापण ह्युमननेस जीसस बिकम ह्युमन जेजू इतलो मनशा रुपी एक जालो की ताचें ह्युमननेस दिसून येतालें ताका बिरमो दिसताली कळवळे बगताले आज आमच्या जिवनांत तसेच बिरमो दिसून कळवळे बगच्या खातीर तुका नेमलेल्या काळार देव तुका इनाम दितालो त्या वेळार तो दितालो ताका कळीत आसा खंयचें इनाम कशें दी जाय तें सगळें ताका कळीत आसा एक भुरगो चेडवो असो बरो मोग करनासलो हो मोग करणार भुरगो असो जालो की त्या चेडवा कडेन केदां उलयतालो एक दीस तो सगळो दीस त्या चेडवा कडेन उलोवंक लागलो चेडवा कडेन उलयता आसतना तो त्या चेडवा कडेन म्हणूंक लागलो हांव तुजो इतलो मोग करता जायतो तुजो मोग करता म्हाका तुजो मोग करचो म्हळ्यार बारीक खुशी हांव तुका केन्नाच सण सोडचो ना आनी ह्या वेळार तें चेडूं आयकूंक लागलें सगळें आयकून रावलें आनी हाणें ताजो मोग करता म्हण इतलो आपुरबाय तरान एक सांगून ताका सोडलें अनंत शब्दांनी तो मोग ताणें उसारोवंक सुरू केलो इमोशनल जालो इल्लें पटलोवन धरलें आनी ताका म्हणूंक लागलो हांव हर एक घडये कितेंय तुका करूंक साध्य आसा आनी सांज जाली म्हणटाना तो कांय वचोंक बैसारली त्या वेळार चेडवान ताका सांगलें
फाल्यां एक दीस तूं येशी फाल्यां एक दीस आमी अशें बसून उलयव्या म्हाका तुजे कडेन उलयतना भारी बरें बगलें मोती समाधान बगलें म्हाका एक कितें सकत म्हजें तें आयलें म्हण बगलें फाल्यां येवन तूं येसेगी एक दीस म्हज्या खातीर येसेगी म्हणटा आसतना मोग करणार चेरको म्हणा लागलो पावस येना जाल्यार हांव येता पावस आयल्यार येवंक जायना तो आमचो संवसारी मोग पावस आयल्यार येवंक जायना पावस येना जाल्यार हांव येता आमी रिजान दिता हांव मनशा सैमांत मोग करता आसतना आमी रिजान दितले हांवंत कित्याक म्हळ्यार मनशा सैम तसलें जावन आसा पूण जो चॅप्टर 21 वर्सेस 15 to 19 तुमी पळयलें जाल्यार कितें आमकां पळोवंक मेळटा जेजू सादारण म्हणलें एक सवाल पेद्रूक विचारता आनी पेद्रूक विचारतना तो म्हणटा पेद्रू सिमोन पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय एक पटी न्ही दोन पटी न्ही तीन पटी पळया ताच्या पयलें पेद्रोन जेजूक नेगार केल्लें 3 फावटी पूण जेजून ताका केन्नाच विचारूं ना तुवें म्हाका नेगार केलाय म्हाका तुवें ना म्हण सांगलाय म्हाका तूं वळखोंक नाय म्हण केन्नाच सांगोंक ना त्या देखून कोणी कावन्सिलिंगाक येता आसतना जायते फावटी हांव त्या भुरग्यांचे जावं दी व्हडांचे जावं दी सूख तांकां दाखोवन तांकां बोट जोखून सांगना मायल्ड तरान आमी सांगा जाय ताका अवेरनेस दी जाय ताका अवेरनेस म्हणटा ताच्या बदलाक ताणें तशें केलां आनी अशें केलां हांव असो करता म्हूण ताच्या पब्लीक लोकां मुखार आमी सांगता आसतना त्या भुरग्याक तांचो जावन कांय फायदो मेळना शिवाय त्या भुरग्याक आनीकी गिल्ट कॉन्शियस चड जाता शेम चड जाता लज भोगता ताच्या बदलाक आमी त्या भुरग्याक समजोवच्या बरी म्हजे लागी आयले 1-2 दिसां पयलीं आयल्या भुरग्याक हांवें सांगलें तुजी सगळीं पथकां कितें म्हूण हांव सांगोंक शकता पूण तुका हांव ती आनी एक ताच्या वॉर्डान ताच्या मुखार आसलो हांवें सांगलें हांव तुका तें सांगचो ना तुका कळीत आसा पूण तुका तें अवेर जावच्या खातीर थोडें हांवें वयल्यान ताका इशारो दिल्लो तुका कळीत जालें गे वय म्हणा लागलो ताका कळीत जालें कित्याक हांव खंय कितें सांगोंक आशेता तें हांवें आनी एका मुखार ओपन सांगचें म्हणना त्या भुरग्याक कळीत जावच्या बरें हांवें सांगलें आनी तो म्हणा लागलो सगळें म्हाका कळीत जालें फादर हांव जें कितें करतां हांव वायटान सांपडलां तें म्हाका कळीत जालें आनी मुखार हांव करिनासा रावच्याक हांव निर्धार घेता म्हणा लागलो सोम्या कडेन माग पयलें तुजें स्पिरिच्युअल एनर्जी द गट लेवल एनर्जी आमी कितें म्हणटा हांव ती पवित्र आत्मीक सकत उर्जीत कर गे आनी उरली सगळी सकत जुवाळ जावच्याक आत्मीक सकत आदार जावन आसा ताचे बदलाक आमी कितें करता उलटा करता तकलेन चिंता तें करचें गे हें करचें गे तें प्लॅन वच जेजू लागीं वच सोम्या लागीं वच माग तुजें पवित्र बायबल आसा तुजे कडेन पवित्र पुस्तक आसा वच ताचे ग्रंथ वाच एक शब्द तुज्या काळजांत आसले ते काळजांत आसले खोटेपण खाण मारन खिळ्या बरें तोपन काण उडोवंक शकता त्या देखून जेजून ताका विचारलें पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय आनी कितें म्हणा लागलो सोम्या तुका कळीत आसा हांव तुजो मोग करता म्हण कळ कितल्या अपुरबाय तरान सांगलें पळय आनी सांगोना हांव तुजो मोग करता गे ना गे म्हण सांगोना तुका कळीत आसा हांव तुजो मोग करता म्हण आनी पेद्रूक जेजून विंचलें पेद्रू कोण मासली पागी कितें करता दर्यांत आसता दर्यांत दोण व्हरता दोण वयर सकयल वचून आसता लारां मारतात लारां एकतलेकार आसना त्याच प्रमाणे ह्या पागीचो बावार्थी आसतलो म्हणून सोम्याक कळीत आसलें ओ पागी पेद्रू कितें करतलो पागी पेद्रूचो बावार्थ वयर सकयल दंडळटालो आनी अशें आसतना जेजू कळीत आसलें ह्या मनशाचो बावार्थ दंडळ्ळो जाल्यार हो घटायन भरतालो त्या देखून जेजून हे सवाल विचारता आसतना केदाळा विचारलें पुनर्जीवनपण जाल्ल्या उपरांत जेजून ताका हें सवाल विचारलें ताचे पयलें पेद्रून ताका नेगार करून जाल्लें आनी नेगार खेळून जाल्ल्या उपरांत पुनर्जीवनपण उपरांत तो विचारता पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय आनी इतल्यार ताचो दंडोळचो बावार्थ येदळस घट जावन जाल्लो दंडोळून तो आसलो दंडोळचो तसोच उरोना सोम्याच्या वर्त्या अनुभोगांत तो बलिश्ट जावन पेद्रू आतां सांगोंक शकलो सोम्या तुका कळीत आसा हांव तुजो मोग करता म्हणून आमचो बावार्थ दंडळटा पूण देव आमकां सोडिना परत आपयता थोडे फावटी आमी चंचल जाता थोडे फावटी आमी देवार फात्योंक वचना परत एकलो म्हणा लागलो
हांव बारी देवाक पाती येतालो फादर, म्हजें थंय कितें चड उणें घडलें, आज म्हाका देवा वयर भावार्थना, म्हाका देवा लागीं उलोवंकूच नाका. एकली बायल मनीस पयसल्या पाश्चात्य युरोप कंट्रींत आसा आनी ती म्हणूंक लागली खंय देवा लागीं इतलें देवा विशयांत उलयताली आनी ती म्हणूंक लागली खंय म्हाका देवा वयर बरोसो तो होगडोन घेतला, सांडला हांवें. कित्याक म्हळ्यार देवान म्हज्या पुताक पिडा दिल्या आनी त्या पिडे देखून म्हजो भावार्थ हांवें होगडोन घेतला. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, भावार्थ होगडोन घेवंक न्ही. पिडेन जावन, कश्टान जावन, दुखान जावन भावार्थ आनीक घट करूंक, तो भावार्थ बलिश्ट करूंक, बळादीक करूंक आमी पेसाडी जाय. आनी तसली सगत देवा जेजून आमकां दिल्या. सोम्या तुका कळीत आसा हांव तुजो मोग करता म्हूण पेद्र बरी आमी सांगोंक शकले. हांव तर हर एक फावटी आमी तें करूंक शकतले. हांव देवान आमचो असो मोग केलो, आमकां तो कसो ताणें केला म्हूण कळीत ना. तो आमकां केन्नाच सोण सोडिना. तो आमकां आपयता, तो ताच्या वर्त्या मोगाक आमकां सदांच नेटयता. आनी असलो मोग ताणें दिल्लो आसता. आमचें सपन कशें पवित्र आत्म्या सांगता हर एक घडी आमी सुडाळ जावचें. पवित्र आत्म्यान दिल्लें तें सपन जारी करूंक आमी पेसाडचें. आनी पवित्र आत्मो आमचे थंय सदांच घेवन त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी बळादीक जावन पवित्र आत्म्या ये, पवित्र आत्म्या राज कर, पवित्र आत्म्या म्हजे थंय जिये. आनी पवित्र आत्म्या तूं म्हजे थंय जियेत आसतना हांवें कांयच चूक करूंक जायना. ताच्या बदलाक तुवें कितें म्हाका नेमलां त्या प्रमाणे त्या वाटेर चलोवंक जाय जालो आदार म्हाका दीस पवित्र आत्म्या. म्हूण आमी त्या पवित्र आत्म्या लागीं मागया आनी पवित्र आत्म्याचें सोपन आमचे थंय जारी जावच्याक आमी सदांच आशेवया. जावंक पुरो आमकां जायते जाणां विजन्स आसात. एक विजन्स, ही विजन्स पवित्र आत्म्याद्वारे येवं दी. म्हज्या व्हडपणा खातीर न्हय, म्हज्या नांवा खातीर न्हय, म्हज्या प्रामुख्यते खातीर न्हय, म्हाका एक व्हडलो मनीस म्हूण सांगच्या खातीर न्हय, प्रसिद्ध म्हूण लेखच्या खातीर न्हय. पवित्र आत्म्याचें सोपण म्हजे थंय जारी जावंक जाय. सोम्याचें मिसांव अपुरबाय तरान मुखारसून व्हरोन तें संपूर्ण करच्याक आनी सोम्याक खरें साक्षी जावच्याक सोम्यानच आमकां दिल्लें तें वर्तें देणें आमी चिंवच्याक सोमी आमकां आदार दिवं दी. आनी हें जाल्यार बरेंपण सोम्या तावन आमी घेता आसतना सोम्या तुजें वर्तें मुखामळाचो प्रकाश आमचेर पांकय. सोम्या तुजें वर्तें दायज आमचे थंय जावं दी. सोम्या तुमचो आमचो आदार जा. सोम्याच्या मोगांत आमी सदां चिंवया. तुमकां हर एक लागीं नव वर्साचें वर्तें उल्हास पाठयता आसतना नव वर्साचें तें वर्तें बळादीक जेजूचे आशिर्वाद तुमचे थंयचो सदांच जियो. सोमी तुमच्या मुखल्यान तुमकां जिविताची बरी वाट व्हरों. तुमी तुमच्या फाटल्यान तुमचें संरक्षण करूं. तुमी तुमच्या बगलेन तुमकां वेंगोवंक पटलोवन धरूंक. सोमी तुमच्या वयर आनी सकयल सदांच सर पिडे शिड्यांतलें सर वायटा विघ्नांतलें सांबाळूंक ताच्या वर्त्या आशिर्वादांनी तो तुमकां पवित्र करूं. विनोद गांगुळे आनी ताच्या कुटुंबान ताचें वर्तें मिसांव मुखारसून व्हरता आसतना देवाचे बळादीक हातेर तें जावं दी. देवाचो संदेश प्रसार करूंक जाय जाली सर कृपा तांकां देवान दिल्ली. तीच कृपा सदांच बगूंक देव तांकां पाव करून दी. तुज्या आनी म्हज्या जिवनांत सदांच पवित्र आत्म्याचें सपन जारी करूंक तसो आमकां मुखारसून व्हरता. आमी ताचे संगीत मेटकाण समकोया. आमी ताचे संगत मुखार या. आमचें जिवन ताचे संगताच आमी एक करून सोम्याच्या वर्त्या आदारान सदांच बळादीक जावया, बळवंत जावया आनी सोम्याच्या वर्त्या मोगांत सदांच जियोवन ताणें आमकां दिल्लें वर्तें मिसांव सोपण म्हणल्यार बरी आमी जारी करूंक मुखारसून आमचें जिवन नंदान करुया. बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.